नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां परत एकदा येवकार. आमी ह्या माध्यमांतल्यान एक प्रश्न सदांच ह्या मांडत आयल्यात आनी तो म्हणजे मडगांव सुरक्षीत आसा काय कितें. आनी आमी पयर ताजे 3 दिसां पयलीं आमी जो प्रोग्राम केलो तातूंत म्हणिल्लें आमी मडगांव फकत दामदाराचेरच दामबाब आसा म्हणून मडगांव उरला, सांबाळून उरला अशें दिसता म्हणून. आनीक आमी मडगांव त्या दिसा मडगांव मार्केटा कडेन पोट दाखयल्लें. बरोबर. आनी 2 दिसांनी आमी जी शक्यता आमी जी भिरांत उक्तायिल्ली ती खरी जाली. थंय आतां उजो पेटलो. उजो पेटलो जाता एक बऱ्यांतली गजाल म्हणजे ती तो सकाळीं पेटलो आनी वयर पेटलो म्हणून. पूण थंय आमी म्हणटाले तशें फायर ब्रिगेड येवपाक जागो नाशिल्लो. थंय इतली हाजेर वाहनां आशिल्लीं ती सगळीं जर पळयलें मडगांव हे एक बॉमाचेर एक आमचे टायम बॉमाचेर आशिल्ल्या भशेन दिसना तुका. मडगांव सगळ्या सायडीच्यान एक टायम बॉम्बूच. टायम बॉम्ब म्हणल्यार तेज्या वयलो मोठो बॉम्ब आसतलो, कळ्ळें तुका. तो केन्ना फुटत टायम आनी केन्ना फुटत तेंय सांगपा येना. आतां तूं सांगलें तें एकदम बरोबर आसा. फायर ब्रिगेडी कडल्यान जर मडगांव फायर ब्रिगेड आखें आसा सगळें रेल्वे स्टेशनार, थंयच्यान जर मडगांव तूं बायकान येतलो कमीत कमी तुका 7 ते 8 मिनटां लागतात बायकान. कित्याक लागून जेन्ना तूं पन्ने हरी मंदिरा कडेन थंय पावता ते हातूंत थंय रस्तो बारीक जाता. जावं दिगंबर कामतील त्या घरा कडेन भायर पावलो म्हणजे थंयच्यान जी लायन लागता ती सारकी डायरेक्ट तुका गार्डना कडेन येता म्हणल्यार लायन लागता. सो थंयच्यान तुका कसलीच एक गाडी समज वचपाचो चान्स आसा, दुसरी गाडी वचपाक मेळना. सो फायर ब्रिगेड आयली जाल्यार ती अडकून उरपाकच जाय थंय. म्हणजे तिकी येवपाक कितलो टायम लागतलो हें तुजी. परती जेन्ना टर्न मारता थंय टर्नार पडटा तो सगळी पार्किंग केल्ली आसा गाडयो. सो ताका लागून ती हें जाली. आतां हो उजो लागलो तो भायर लागलो म्हणून बरो जालो. भितर लागिल्लो तुका बालद्यांनी व्हरचें पडटा आशिल्लें. आनी भितर लागिल्लो जाल्यार कितें जाता आशिल्लें तूं पळय. कित्याक मडगांव मार्केटाक भितर समज सरलो 2 जाणांक येवपाक वचपाक मेळना, मनीस सरपाक मेळना, चलपाक मेळना सारकी वाट. आतां हातूंत भितर जर उजो लागिल्लो जाल्यार लोक अर्दे थंय चिड्डून हें जावपाचें, चेंगराचेंगरी जावपाचें थंय. कळ्ळें तुका. एकूणच ती मडगांवचें तें न्यू मार्केट म्हणजे पळयल्यार तो सगळो एक जंतर मंतर दिसता तुका पळोवपाक. 100% सारकें जंतर मंतर. ताका म्हणजे तो भितर तशी कशी वाडत गेल्या दुकानां आनी कोणाचोच ताचेर कंट्रोल ना. एक्चुअली मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक ऑफिसर थंय आसपाक जाय, आसताय बी. पूण तो कितें आपल्या ऑफिसांत बसता आनी वचपाक घरा. ताजेर कांयच देखरेख ना, कांयच ताणें हें दवरना आनी म्युनिसिपालिटीन ताचेर देखरेख दवरना. दुसरें आतां थंय 2 फायर हायड्रंट बसयल्ले. जेन्ना आमी चवकशी केली ते तुजो रायतुरकार म्हणटा तो चेअरपर्सन संतोष रायतुरकार, तेन्ना ते बसयले तेन्ना दिगंबर कामत कावन्सिलर आशिल्लो. तेन्ना हे फायर हायड्रंट बसयल्ले. पूण ताका जी प्रेशर येवपाक जाय ते प्रेशर येना, कारण ती ओल्ड पायपलायनीचेर बसयला. ताका लागून स्पेशल पायपलायन जाय आशिल्ली. ती काय ते बसोवपाक ते फकत आसा म्हण आसा थंय. आनी तातूंत पळयलें जाल्यार एक फायर हायड्रंटा कडेन एकट्यालें दुकान आहा. तें टेम्पररी दुकान, तातूंत भितर फायर हायड्रंट आहा. टेम्पररी उजो लागलो टेम्पररी ना काडपाक मेळटा. फायर हायड्रंट भायर आसा पूण तो प्रेशरच जर येना. ताजे मागीर मार्केटकारांनी एक मागणी केली म्युनिसिपालिटी कडेन. जी मागणी हालीं सुद्दां हें जाल्ली की एक टाकी बांदची, ओवरहेड टँक. ताणी ताका लागून ते सांगतात, आमी मार्केटकारां कडेन जेन्ना उलयले ते सांगतात गांधी मार्केटाक स्पॉट दाखयलो. म्युनिसिपालिटीची 2 बिल्डिंग आसा, एक हे सायडीक आनी थंय तांकां वयर बसोवपाक दाखयली. पूण ती आज पर्यंत म्हणटात ते आमगेले ते वास्त पिकअप स्टँडा कडेन थंय दाखयले. म्हणजे थंयच्यान केलें जाल्यार आनी ही जर टँक केली जाल्यार पूर्ण हो तुगेलो आमचो न्यू मार्केट प्लस गांधी मार्केट. आनी तूं चिंत गांधी मार्केटान उजो लागलो जाल्यार कितें जातलें. फायर ब्रिगेड वता म्हणल्यार अर्द माहिती लागतलें दिस म्हाका. कळ्ळें तुका. ही हें जावपाक जाय आशिल्लें आनी हें ताणी गांधी मार्केट फायर ब्रिगेड सोड ताजे एक वर्स 1.5 वर्स पयलीं एकले मनशाक थंय एटॅक आयलो. थंय एम्बुलन्स पावूंक ना. फायर ब्रिगेड सोडच एम्बुलन्स बारीक आसा पावना. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा मडगांव. दुसरी प्रॉब्लम आसा जे रस्त्यार पार्किंग करतात. आतां आमी आसा चलता ताजे भायर गाडी येतात. त्यो गाडयो कोण आपल्या भितर गेले म्हणटा थंय रावता. हांगा एक कितें तरी सिस्टम जाग्यार घालपाक जाय. मडगांव पार्किंग प्रोजेक्ट जाय तो जायत. तो रोकडून उरलो कितले वर्स तो तुवें पळयला. आर्थूर आसतना ताजो फावंडेशन स्टोन घाल्लो इलेक्शना पयलीं. ताजे नंतर तो तसो आसा. थंय मागीर गार्बेज हाडून उडोवपाक लागले. ते गार्बेजीक पयर उजो लागलो आनी अजून तो प्रोजेक्ट तसोच आसा. आतां कोण ते प्रोजेक्टाचेर आर्थूर आसतना ते फावंडेशन घाल्लो. पूण आर्थूर येवचे पयलीं आनी 15 वर्सां पयलीं तो प्रोजेक्ट केल्ले म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट घोशीत केल्ले. आनी ताजे सायडीक जागो आनी वयले कोणें बिल्डरा सोडिल्लो आनी तो वेगळो आसा.
कळ्ळें तुका. आतां ताजेर तो पार्किंग प्रोजेक्ट एक बेगीन जावचो, कारण हांगची जो लोड आसा तो थंय थोडोसो शिफ्ट करपाक मेळटा. तरी बाजारकारांनी एक बरें केलां की ते पेडा कडेन जो जागा आशिल्लो थंय पार्किंग स्पेस करून थंय टायल्स घालून हें सगळें केल्लें आसा. हे आमचें न्यू मार्केट म्हणजे आसा तें आतां कितलीं दुकानां आसतलीं? आतां एक न्यू मार्केटाक कमीत कमी 400 ते 450 दुकानां आसपाक जाय, जी भितरल्यान आसात, बारीक मोटी अशी. ते भायर भायल्यान आनी दुकानां वेगळीं आसात. आनी तांकां दिसता म्हाका एकच ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान हें दिसता म्हाका लायट एक ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान वता. इतलो पेज ते इतले ओल्ड जे तांगेलें वायरींग आसा आनी थंय आतां सगळें वाडलां. ती पयलींची सादी दुकानां आशिल्ली आतां एसी दुकान जाल्यात. बरोबर, एसी ताणें लायली. आनी हातूंत म्हाका दिसता ह्या हातूंतल्या एसींतल्यान हे दुकानाचें आनीक जो उजो लागला कपड्या दुकानाक ताजे एक बारीक जर नोट केलो, ताजे जे इलेक्ट्रीक बोर्ड आसा न्ही, 2 बोर्ड आमी पळयल्यात ग्रिल्साक लायिल्ले आसात. आतां ग्रिल्स लोखणाच्या आतां ते कशें लायले आनी ताका इलेक्ट्रिसिटीन कशें परमिशन दिलें हें पयलीं एक अजापाची गोश्ट. ताका इलेक्ट्रिसिटी खबर नासतना आनी डायरेक्ट भितर केलां तेंय बी पळोवपाक जाय. दुसरी ताचे कडेन कितें स्टॉक आशिल्लो वो फायर ब्रिगेडीची जर ताचे कडेन सर्टिफायड आसा जाल्यार तें पळोवपाक जाय. ताचे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर आसा हेंय पळोवपाक जाय आशिल्लें. आतां तूं सांगता तशें नशिबान बरें की 10 रुपयान तो उजो वयर लागलो आनी दिसाचो लागलो. तो जर 25 तारखेक एकच दीस आनीक कितें म्हणचे कपड्याक लागूना भितरल्या कपड्याक लागना, कपड्याक जर लागले जाल्यार व्हडलो हात आसलो. आनी ताका न्ही फाटल्यान ओडत आसा, ताका लागून तो त्या सायडीक वचपाक पावलो ना. ही एक जाली. दुसरी गजाल आसा, हो जर तूं उजो 25 तारखेक लागिल्लो जाल्यार कितें जाता आशिल्लें तूं चिंत. 25 तारखेक चडशे लोक सुटयेर आसता आनी मार्केटांक तितली गजबज उरना. सो मार्केटांक लोक आशिल्ले तांणी बेगीन ते सगळे म्हणजे हातभार लायलो हांकां फायर ब्रिगेडीक. एक म्हणल्यार फायर ब्रिगेडीक खरें वालोर दिवपाचो, ताणें तें येवन तें पालयलें म्हण सामकें बरें टायमा भितर सामकें. नाजाल्यार तो उजो पेट घेत पळय तो आनी तुका अग्नितांडव म्हणटा तशें जाता आशिल्लें सामकें मडगांवा भितर. हे आतां मार्केट हे जालें, म्युनिसिपालिटी सेफ आसा? ना, म्युनिसिपालिटी सेफ ना. कारण ती ओल्ड बिल्डींग थंयचे म्हाका दिसता ते वायरींग बी आसता ते फाटीं एकदां उजो पेटयलो ताजे भितरच. वायरींग सोडून दी सुजान, फाटीं हांवें तुका एकदां म्हाका आमी अशें डिस्कस केल्लें कलेक्टर ऑफीस जें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें ऑफीस आसा थंयच कांय सारकें ना. थंयच एक्सटिंग्विशर पोन्ने जाल्ले आसात, ते थोडे तांणी काडल्या थोडे केल्या. जो स्प्रिंकलर आसता जावं स्मोक डिटेक्टर ते मोडून पडिल्ले आसात. आतां म्हाका एक सांगितलो ते म्युनिसिपालिटीक वता तूं सदांच वता, हांवूय वता तुयेंय वता, तुवें थंय केन्ना एक्सटिंग्विशर पळयला? म्हाका असो एक्सटिंग्विशर पळयल्लो दिसना आनी तांकां करपाक तो एक्सटिंग्विशर लायलो म्हण काय ना, तो वापरपाक कळपाक न्ही कोणाक टायमार. ते बरें लायिल्लो तरी पळयला, लायिल्लो पळयला. आनी थंय जे पेपर आनी रद्दी आनीक सामान जे पडला, रिकॉर्ड्स कितले वर्सांचे रिकॉर्ड आसात. आनीक जे ताणें अशें म्हणजे थोडे सुद्दां सामान लाकडाचे मेन म्हणजे म्युनिसिपालिटीची बेज म्हणजे हें आसा वयलें ती लाकडाचें आसा, चडशे हें लाकडाचें आसा. सो ओल्ड लाकूड. सो तांणी खबरदारी घेवन आतां तरी सुदारून बेगीन हाडून ते एक्सटिंग्विशर लावचे अशी हांव तांकां हें करता, मागणी करता तांचे कडेन कावन्सिला कडेन स्पेशली मागणी करता हे लावचे बेगींतले बेगीन. एकूणच जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हजे कोतान मडगांवाचे खातीर सामक्या तातडीन हे घेवन उपाय घेवन सगल्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसात, सगळी मार्केट्स आसात ताजी फायर ऑडिट जावपाक जाय. 100% जावपाक जाय. नाजाल्यार असो जातलो की तो उजो आटाप म्हणजे संसडाचे बी जाल्ले पळय, बरोबर तशें सिच्युएशन जातलें. संसडाचे कोण ना म्हूण कांय जावंक ना, पूण हांगा लोक जळून मरतले. हांव तुका सांगता, जळून मरपाचे परस थंय लोक चिड्डून मरतले चड. जे खंयच्या खंय धांवतले. आतां मार्केटांत तूं पळयलां आसतलें, मार्केटांत चलपाक मेळना सारकें. आतां कितें जातलें, तूं एक जर उज्याची कीट जर दिसली लोकांक, लोक आपलो धुंवर समज देंवलो जाल्यार ते चिड्डून मरतले थंय. आनी तो फाटल्यान तुवें पळयलां. आतां आमी अशें म्हणटात की हायड्रंट आसा ते एक पेडाचे सायडीक आसा आनी एक बॉम्बे कॅफे कडेन आसा. हे सायडीच्यान कांय ना, प्रत्येक कडेन करपाक जाय आसना, पूण भितर तांकां कितें तरी सिस्टम करपाक जाय मार्केटाक. दुसरें म्हणल्यार मार्केट, आमी गोंयांत केप्यां आमचें मार्केट जालां, ती बिल्डींग चालू जायना का, पूण बिल्डींग तरी उबी जाली. कुडचड्यार आसा, कुंकळे हालींच जाल्या, कुंकळे परिस्थिती तशी आसतली, चालू केल्ली नासतली, पूण बिल्डींग तरी जाल्ली आसा. इतली वर्स जाली मडगांवाक, अजून ते मार्केटाक बिल्डींग ना. त्यो वायरी लांबता थंयच्यान अश्यो आनी खंयच्या खंय परिस्थिती सामकी डेंजर आसा. ही हो जालो मार्केटाचें. मडगांवाक अश्यो एक 11 अशे अनसेफ बिल्डींग आसात, त्यो केन्नाय पडपाक शकता आनी त्यो सामक्यो
मेन रस्त्यार आसात रहदारी आसात थंय येता. बरोबर बरोबर 11च्या वयर आसतल्यो. आनी हांव म्हणटा रस्त्या वयर सामके रस्त्या वयल्यो सारक्यो. रस्त्याचे रस्त्यो. इंजिनियरींग कॉलेजी कडल्यान म्हाका दिसता फाटीं एकदां रिपोर्ट गेल्लो आनी तेन्ना म्हाका दिसता रुबी पडटगीर रुबीची जी काणकोणा बिल्डींग पडली ती नवी बिल्डींग पडली आं. ती पडटगीर हांगा जाग आयली एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्टाका आनी तांणी म्हाका दिसता हांगा ऑडिट केलें आनी ताजे नंतर हें केलें. पूण आज पर्यंत तांचेर कांयच म्हणजे ती उडोवपाच्यो जावं कितें करपाच्यो हाजेर कांयच हें केलें ना. थंय सकयल दुकान चलतात. दुकानां चलतात. आतां पयरचें तूं एग्जाम्पल घे जी डिजास्टर मॅनेजमेंटान नोटीस काडल्याचे बिल्डिंगेक ताका म्युनिसिपालिटी ताका ट्रेड लायसन्सांनी नवो शोरूम स्टार्ट करता आनी सांगता की तें सकयल्या फ्लोरार करतात म्हणून वयल्यान वयले पडटकीर सकयल तसो उरतलो. वयलो पडटलो सकयल तसो उरतलो. असली परिस्थिती मडगांव म्युनिसिपालिटीन स्ट्रिक्टली आनी कलेक्टरान आनी बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेशनान स्ट्रिक्टली सामकें मातशें हातूंत लक्ष घालून मुखाल्लो अनर्थ टाळचो. आतां दिगंबरान जी मिटींग घेता म्हणल्यार दिगंबर मडगांवच्या आमदारान ती केन्ना दवरल्या. आतां मिटींग घेता अशी न्ही ती. तांणी ऑर्डर केल्या हाका कलेक्टराक आनी तांचे डेप्युटी कलेक्टरांका आनी DYSP पुलीस हांकां तुमी एक इन्स्पेक्शन करात. सायट इन्स्पेक्शन कितें आसा हांगा इलिगलिटीज कितें चलता अलॉंग वीथ कावन्सिली आसतलें. मिटींग अशें न्ही जाग्यार रावन इन्स्पेक्शन करप. मिटींग घेतलें थंय आनी हांगा जर इलिगलिटीज चालू उरल्यो जाल्यार फायदो कितें. आनी ह्यो केल्या कोणें इलिगलिटीज आनी थंय तांचो मनीस आसतना थंय आसतना केल्या कोणें ह्यो. हें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें तें आतां पर्यंत अजून पर्यंत जालें ना. आतां तें बी कितें आनी दुसरी कामां गडबडी आसतले ताका लागून पळोवया आतां केन्ना करता. बेगींतले बेगीन हें जावपाक जाय एक्चुली. आनी ताणें एक हें करपाक जाय सेफ्टी खातीर एक प्लॅन आखपाक जाय स्पेशली मडगांव न्यू मार्केट गांधी मार्केट आनी ते एरियेक. आनी एक सुजान जाता कितें जाणा थंय वन वे रस्तो सगळो. आतां हे सायडीच्यान आयली परती स्टेशन रोडा वयल्यान वचपाची आनी तुवें पळयला स्टेशन रोडा वयल्यान केदो रोड आसता ही मातशी हाजेर विचार करपाची गरज आसा. सो एक की आतां कालच्या दुर्घटनेन जी देवादयेन मोठी जावंक ना पूण एक सद्याक एक शिटकावन दिल्या की मडगांवकारांनी मडगांवच्या प्रशासनान आतां जागे जावपाक जाय. आतां जर जागे जायना जाल्यार फुडें ह्यो परिस्थिती हाता भायर वचपाक लागतल्यो. आमी सामके कळकळीन अशें सगळे प्रशासना कडेन मागतात सगल्या कडेन मागतात की देवा खातीर मडगांवकाराच्या सुरक्षे खातीर बेगीन मातशें हें घेयात उपाय घेयात आनी मडगांवकाराक ह्या सगळ्याक वाचयात. इतलें म्हणून हांव म्हणटा सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.